Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. भाग्यवंत पावलून तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटीवेलें वाचप. जेजू क्रिस्ता सोबे आसा आनी आमकां भासायला तेंची वीत पोरगोटूंक देवाचे खुशे पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जालोलो पावलू तिमोथाक आपल्या ओपुरबायेच्या पुताक ही चीट बरयता. देवा बापा आनी आमच्या सोम्या क्रिस्ता जेजू कडसून तुका कृपा, दया आनी शांती मेळूं. म्हज्या मागण्यांनी थांबोनासतना रात दीस तुजो उगडास करता तेन्ना हांव देवाक आर्गां दितां. म्हज्या पुर्वजांनी केलां तशेंच नितोळ अंतस्करणान हांवूय ताची सेवा करतां. देखूनच हांवें तुजेर हात दवरले तेन्ना जी कृपा देवान तुका दिल्या ती जागोय म्हूण तुका उगडास करता. देवान आमकां बेजुडायेचो आत्मो दिवंक ना, बोगोर घोटायेचो, मोगाचो आनी आप दोमावणेचो. म्हणटोच आमच्या सोमयाचो गोवायकोसो उबो रावंक लोजे नाका. वो हांव ताचो कोयदी जाला म्हूण म्हजेय पासत तुवें लोचचें न्हय. देवाचे पदवेचेर पातयेवन शुभ वर्तमाना खातीर कोस्ट सोसून घे. आमी कितें बरें केलां ताचे पासत न्हय, पूण आपली येवजण शाती पावोवचे खातीर आनी आपले कृपेच्या देण्या पासत ताणें आमची सोडवण केल्या आनी आमकां पवित्र जावपाक आपयल्यांत. ही कृपा जेजू क्रिस्ता सोबे काळा आदीं आमकां दवरलोली आसली, पूण जेन्ना आमचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त दिश्टी पडलो तेन्ना मात ती आमकां पावली. ताणें मरणाचो भस्म केलो आनी शुभ वर्तमाना वरवीं जिवीत आनी अमरण फांकोशी केली. ह्या शुभ वर्तमानाचो परगोटणार, धर्मदूत आनी शिकयणार देवान म्हाका नेमला. त्याच पासत हांव हे कोस्ट भोगतां. तरूय हांवें विस्वास सांडूंक ना, कित्याक कोणाचेर हांवें विस्वास ठेवला तें हांव जाणो आनी म्हाका दवरूंक दिलोलो ठेवो तो दीस ये पर्यान सांबाळूंक ताका तांक आसा म्हूण म्हाका दुबावूच ना. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबारून लायता. स्वर्ग तुजें ठिकाण, थंय म्हजे दोळे तुजेर उबारून लायता. जबाब म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबारून लायता. जशे चाकरांचे दोळे आपल्या धोनयाच्या हाताचेर घोट लायलोले आसतात, जशे चाकोरणीचे दोळे आपले घोरकारणीच्या हाताचेर घोट दवरलोले आसतात, तशीच आमची नदर सर्वेस्परा आमच्या देवान आमची काकलूत कोरीसोर ताचेरूच लायलोली आसा. जबाब म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबारून लायता. उद्गार. सोमी म्हणटा,
पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना. मार्को पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सादुकी पक्षाचे मुनीस पुनर्जिवंतपण ना म्हणटात. जेजूशी येवन तांणी ताचे कडेन विचारलें, गुरुजी, मोइजेसान अशें बरयलां, भुरगें बाळ नासतना कोण एकल्याचो भाव आपले बायलेक फाटल्यान दवरून मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक सोंसोत उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो एके बायले लागीं लग्न जालो आनी सोंसोत नासतना मेलो, आनी दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी मेलो, ताकाय सोंसोत ना जाली, आनी तसोच तिसरो. ते जिनशी 7 जण तिचे लागीं लग्न जाले, पूण भुरगें बाळ जालें ना. सगळ्यांहून निमाणी बायलूय मेली. तर 7 जण तिचे लागीं लग्न जालोले म्हणटोच पुनर्जिवंतपणांत सगळीं नव्यान जिवंत जातलीं तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची पोतीण ती जातली. आनी जेजून परती पाळून तांकां म्हणलें, पवित्र पुस्तकां न्हय म्हूण देवाची पदवी तुमी नकळत देखून तुमी अशे चुकतात न्हय. मेलोल्यांतली नव्यान जिवंत जातोच दादले तश्यो बायलो लग्न जायनात, बगर सर्गींच्या देवदूतां सारकीं जातात. मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणा संबंदी पळोवया. अब्राहमाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव हांव अशें देवान मोइजेसाक सांगलें म्हूण ताच्या पुस्तकार जिलकुटाची खबर मेळटा थंय तुमी वाचूंक ना बी. मेल्ल्यांचो न्हय बगर जिवी आसलोल्यांचो देव तो. तुमी भोव चुकतात. सोमयाचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सोमयाचो गोवाय कसो उबो रावूंक लोचे नाका. तिमोथीचें दुसरें पत्र 1:8. गोंय भांगाराचें, गोंय सोबितायेचें, गोंय माणिक उदेंतीचें. अशा साबार बऱ्या उतरांनी आमी गोंय भुंयची तोखणाय केल्या. देवान एक एक वस्त हिकमतीन आनी सोबितायेन रचली. संवसार बेश्टोच सोबीत जावंक ना. तांतूंत आसा देवाची शक्ती आनी आसणें. रचलोलें तें तशेंच उरोंक जाय आसलें. ताची वाड जावंक जाय आसली. पूण पळोवंक गेल्यार सगळ्या वस्तूंचो नाश जालोलो आमकां दिसता. मनीस आपस्वार्थी जाला. पयशांचे आशेन मनशाचें मन बदललां. मरण आमच्या जिविताचो शेवट करता. तर ते पयशे आमी खंय व्हरतले काय? दुसऱ्यांचे शिराप आमी आमचेर कित्याक घेता काय? आयचीं वाचपां आमकां स्पश्टपणी सांगता. सोमयाचो गोवाय कसो उबो रावंक लोचे नाका. ताचे पासत कोश्ट दुमाळे सोंसतात तेन्ना
देवूच आमकां धीर घोटाय दितलो, कित्याक देवान आमची सोडवण केल्या आनी शुभ वर्तमानाचे गोवाय जावंक आमी फाटीं रावंक जायना. क्रिस्ताचे पाटलावदार आनी गोवाय कशे स्वताक आनी निती खातीर उबी रावंक जाय. माणकुलें गोंय भांगाराचें दवरूंक आमी फुडें वेतांव तेन्ना देवूच आमच्या सांगाताक आसतलो आनी आपणे रोचलोली रोचना सांबाळतलो. सर्गींच्या बापा, सोम्याचो गोवाय कसो स्वताक झुजोंक आमी भारी वावरूंक आमकां धिरान आनी घोटायेन भर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dear Baren Koro.